हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? हाय का बॅक टू माय युट्यूब चॅनल. आम्ही सगळी बरी असा. टाइम झालो 5. आता वयता आम्ही पणजी सारस एक्झिबिशन आयिल्ले असा. सो 5 तारखे येयल्ले ते 5 आणि लास्ट असा 15th. ओके, सो आयज आम्ही वयता. आयज डेट कितलीशी ना 10. आणि हो व्हिडिओ तुमकां फाल्यां येतलो. कित्याक इफ हो व्हिडिओ सपोज हांवें घालूंक ना जाल्यार सारस एक्झिबिशन काबार जातलें. सो म्हाजे जे कितें पेंडींग व्हिडिओज आहा पळय ते सायडीन दवरता आनी हो व्हिडिओ तुमकां फाल्यां पळोवंक मेळटले. इफ तुमकां कोणाक जाय जाल्यार तुमी येवं शकता सारस एक्झिबिशनाक. म्हाका दिसता लास्ट इयर नासलेलें सारस एक्झिबिशन. ना लास्ट इयर तेजे लास्ट इयर आसता. येवकूच ना. सो दिस टायम आयिल्ले आसा म्हटल्यार या. आणि या दौरान 15th लास्ट डेट आसा 15th. ओके, सो जस्ट आमी भायर सरला म्हणजे पळोवया म्हटलें कितें आहा तें. ओके, सो तुमकां डायरेक्टली पणजी मेळटा. ओके, सो पावली आमी. हें आसा पार्किंग. हांगा सगळें पार्किंग करूंक जाय. सगळें ग्रावंड खाली आहा. कोण लोक चड ना. लोक चडशे लेट येता. आमी मातशे बेगिना येयला आनी सॅटर्डे संडे मातशें रश आसतलें. ओके, चला. स्वयंपूर्ण फर्स्ट डे न्ही. फर्स्ट डे जेन्ना स्टार्ट जाल्ले पळय 5 तारखेक 7 नोट्स बँड तेंचे आसलेले. एक्चुली आमी 5 तारखेक येवन सोदताले पण जावंक ना आमकां येवपाक. सो आयज आसा 10th साई श्रेडकर बँड. फाल्यां आसा हें कोंकणी सॉंग्स हार्मोनी बँड. सो तुमकां न्ही हांव भायल्यान दाखयता. बरें हांगासर हें केलां एंट्रन्स. हे पळय. सो बरें केलां हें पळय. फोटो काडटा साडी गाडी येता सकल पळय. बरें हें घातलां. कितें तें मॅट कशें न्ही. फूल मॅट घातला. कित्याक हांगा माती आहा न्ही तेका लागून. हय, सो पळोवया कशें कितें आहा तें. रातचें हांगासर शो बीन आसतले. सो रातचें आमकां खंय रावूं मेळटलें. आमकां बेगिना हांगच्यान स्टार्ट करया अशें नात. अशें वचून अशें येवया अशें नात. ओके, सो हांगासर एक बीग कन्फ्युजन. कॉटन फॅबू आसा आनी सारसूय आहा. सो हें पळयात ते कॉटन फॅब आनी हें हांगा बरयलां कॉटन फॅब म्हणून. आतां खंयचे सारस खंयचे कॉटन फॅब. सर आमी तुमकां दाखयता मिक्स सगळें. तुमी येयात आनी एन्जॉय करात. सो हांगासर न्ही सगळें हें पळयात मॅट्रेस. आणि हांगा सगळें सॅरामिकाचें सगळें दवरलां. हें बरें आहा पळय. शें बरें दिसता न्ही हें. खंय गेलो शिव म्हणटालो असं घेवया म्हणून. शिव बसून आराम करतलो खंय. असं घेता म्हणटालो शिव. खूब हें आहा तें सिंपल जाय. वा लाकडाचें सगळें हांगा आसा पळय. हें पळयात. ओके, अशें बरें आहा पळयात. सामकें फोल्डेबल करूं मेळटा. सो हेजे प्रायस आसा 29,500. टीकवूड बरें आहा न्ही. सो हें सगळें टीकवूड आहा. हें पळयात टीकवूड. म्हाका कबड हें लायक जालो अशें नात. हो सेट हो फूल सेट. ओके, बरें आहा न्ही. केरलाचें खंयचें न्ही. हय केरला. सो हेका म्हणटा मॅजीक बेंच. कित्याक ते फोल्ड करूं मेळटा घालूंक बंद करूं मेळटा. ओके, चला भितर या आमी. सो हांगा सगळें केरला ऑर्गेनीक चिप्स बीन तुका सगळें मेळटलें. सो हें पळयात. यो फुडें यो. आनी हांगासर हांगासर न्ही सँडलां बीन बरीं येयला. सो तुमकां न्ही अशें हांव रँडम दाखयता कळ्ळें. खंय घालतलो हॉलान. हॉलान घालतले. शिव पळय हांगासर हॉलान घालता. हॉलान जागो तरी आहा.
बंगलो बांदून घेऊया हॉलांक घालता का शिव तू किती बरोबर हॉलांक घालता का हॉलांक हांगा पांय धरून जागो ना म्हटलें बंगलो बांद मागीर घेवपाचें आवयस बरी दिसता न्ही बरें दिसता करया एक प्लॉट घेवया आनी बांदया बंगलो आनी जाय तें घाल तूं तुजे मनान कितें कितें आहा तें सगळें विश पुराय जावं न्ही सो सगळें हांगा कन्फ्युजन आसा कॉटन फॅबूय आसा हांगा मिक्स आहा आनी सारसूय आसा यो यो रे हो गेला बुक्स पळोवपाक कितले बुक्स वाचता म्हणून ना बूक घेता घराडे व्हरता आनी पुजा करता बेश्टोच तूं यो व्हडलो बूक पळोवपाक गेला ब्लॅक वाला तिका हय सामकें बरें बरें येयला हांगासर हेपळ्यात सामकें बरें दिसता कलर तुमकां मेळटले हांगासर मल्टी कलर आसा सो हांवें न्ही पळय सो असले न्ही खूब बरी दिसता चुडीदारा वांगडा घालपाक हेपळ्यात सो हांवें न्ही ब्लॅकान घेतला मागीर दाखयता तुमकां घराडे कितना बऱ्या पयला सो आतां तुमकां हांवें दाखयलां पळय सगळें हें सगळें कॉटन फॅब सगळें कॉटन साडी बेडशिटां मागीर तुजें आनी कितें शिवनात कुर्ता सेट धाकट्या भुरग्यांक कपडे मागीर सॅरामिकाचें सामान आनी तशी बेडशिटच तशी आसा आनी साडयो न्ही डिफरंट डिफरंट कांचीवरम साडी सिल्काची साडी असले तर हें आसा कॉटन फॅब तुमकां आपोवंक जाय यो म्हणून ना आसूं हांगासर आमचे करया तुजे एडवर्टायज करया तुजे प्रोडक्ट हांव तुजे एडवर्टायज करया आया न्ही तर आमची युट्यूब फॅमिली नांव सांग रिमा आनी तेंच्या हांगासर न्ही नायट्यो बीन आसा हे पळय नायटी बीन सगळें आसा डिजायन पळय पळय राव एक हांगासर बरें नायट्यो कितें म्हणटा गो कॉट सेट बी हाजे कडेन नंबर कितें 46 ओके 46 समर हाय आं तूं तो तेका लागून व्हिडिओ पळयता खंय तें पळयना व्हिडिओ घोवा लागून थँक्यू आं तर तुमी हांगा येवची हांगा बरें बरें कलेक्शन बी आसा सो हांगासर न्ही प्लांट बीन आसा हे पळयात सो हांगासर न्ही उकडे तांदूळ बीन सगळे आसा हे पळयात खूब व्हडलो स्टॉल आहा जे कितें मेन आहा पळय तें तुमकां हांव दाखयता तुजें आतां आमकां मेवळी न्ही तुजो चेडो 7 इयर्स रेजिबाचो खूब व्हडलो फॅन खंय तो तेज्या आवयक म्हणटा खंय तुजें डार्लिंग खंय म्हणजे डार्लिंगाचे व्हिडिओ पळयना खंय म्हाका डार्लिंग खंय सो हांगासर ऑर्गेनीक हनी बीन आसा हे पळयात बारीक न्हू रे यांची बी आहे कोणाची यांची
कलर करके गारंटी देवा रुपये वाव ये येते या हे लाई झालं मग ये पोय बरं आणि तोरण बिरण बरें येयला हांगासर धाकट्या भुरग्यांक ऑर्गेनिक सनराइज रेजिन फ्रॉम नाशिक जस्ट ट्राय मॅडम तू चढ घे तुला चढ खाऊ नये पिझ्झा खावच्या पेक्षा हे खा आम्ही पिझ्झा हाडत ना नाही पिझ्झा सारखे पिझ्झा नगाल बर्गर असतं किती खातला तू दिस इज व्हेरी गुड आपल्या दुधान स्पायसी डेली दीत एकदम बरे असतात हे नाही ब्लॅक नी इट इम्प्रूव्ज मेटाबॉलिझम इम्युनिटी डायजेशन सगळं इम्प्रूव्ह करतं सांगासर न्ही आणि आमच्यासारख्या लोकांनी म्हणजे तुम्ही वयस्कर आणि 1 ग्लास उदकात रातची 7 ते 8 पासा भिजत घालप ओके मिनिमम 8 ते 10 वरां भिजूंक जाय हय 10 वरांच्या वयर भिजली तर व्हेरी गुड 12 वरां भिजता व्हेरी गुड हां सकाळी उठली ब्रश केले की पयलीं उदक पिया पासा खाया हां ते सावळ आणि मागीर मिनिमम 20 मिनिट्स कांयच खावना लोक कितें करता ते खाता पिता आणि रोखडी च्या घेता हां ना मातशें रावूंक जाय मिनिमम 20 मिनिट्स मागीर तुम्ही ब्रेकफास्ट करा कितेंय कित्याक? करा 15 दिसांनी यू विल नोटीस द चेंज इन युअर सेल्फ म्हाका सांगपाची गरज ना हय तुम्ही न्ही रोखडें दुसऱ्या पाकिट मागयतली कसे बेगाने हे 700 रुपया अर्ध किलो हे कशें पॅकेट हे 600 रुपया अर्ध किलो दिस हॅज हेल्थ बेनिफिट दिस हॅज नो हेल्थ बेनिफिट ते वाव हे पळयात गणपती फाउंटन कसो निशिनात कितले का 15,000 रुपया सामके खूब लायक जाले म्हाका आणि हांगासर न्ही ब्लाउज आसा पळयात आं शिव रेडीमेड ब्लाउज शिव म्हणटा कपडे काय घेना कपडे आनी घेवपाचे ऑलरेडी बेळगांवांतल्यान सारके स्मॉल उकलून हाडला आतां आनी कितें शॉपिंग करपाचें हांवें आयज काय घेवंक ना सांग तुमकां
आनी हांगासर तुमकां आनी सगळें आमचे लोकल गोवन लोकल जे गोवन आसता पळय फॉर एग्जांपल जे हांगचे पेडण्याच्यान मागीर बिचोलीच्यान सगळीं बायलां तेंचे एक ग्रूप आसा मागीर तुमकां हांगासर न्ही तुमकां ड्राय नट्स लड्डू मागीर आनी कितें लोणचें म्हाका दिसूंक ना तेवटेन हांगा दिसता न्ही मागीर झाडां बिडां म्हणजे आमचे लोकल कळ्ळें तुमकां न्ही आनी चडशे न्ही हांगा कपडे साडयो बिड्यो तशें सगळें शूट करूं ना ती सगळें शूट करपाक न्ही पॉसिबल जायना सो बरें बरें आहा येवची तुमी एन्जॉय करतले आनी रातचे हांगासर म्युजीक आसा आनी तुमी खूब एन्जॉय करतले ओके आतां तुमकां न्ही हांव अशी आनी सो आतां न्ही तुमकां हांव फूड स्टॉल बीन दाखयता मी जालें आमचें आनी कांय ना ओके शिव म्हणटा हें कुंडे बीन घेवया खंय म्हाका लायक घेवपाक दवरतले खंय आतां इश्यूज आसा आतां कितें दवरूंक मेळटा हांवें म्हटलें मातसो इश्यू व्हडलो जावन न्ही मी जायती घेवया म्हाजे खूब कितें प्लॅन आसा बाल्कनी बरेंशें मेकओवर करूं जाय म्हाका सो जायना पॉसिबल जायना सगळें तें मागीर भुरगीं आसतना जायना तें सो तो मातसो व्हडलो जावंक जाय बरें बरें येयलां हांगा सॅरामिकाचें न्ही खूब बरें बरें येयलां सो हांगासर न्ही बरें लायटींग बी लायिल्लें आसा आतां हांगा डान्स शो बीन आसतले बरें मेकअप करून आयिल्ले गेले घामान बुडले सामके आनी वयल्यान पिश्यांक केंस सोडून येयला ते केंस बांदल्यार बरी दिसता रबर बँड हातीन घालून हाडला गरमेन जायना सगळें ते फूड स्टॉल पळयता चल येवचे नात फूड स्टॉल मातशें दाखोवया चला सो आतां आमी येयला चाय पिवपाक सो म्हटलें हांगा च्या आसा सो म्हटलें चाय पिवया आनी खूब कितें कितें आसा हांगासर कितें कितें आहा पळय रोस ऑमलेट मागीर ऑमलेट पाव चिकन शाकोती चिकन विंग्स कालवा फ्राय कालवा पळयात बरी मोठी मोठी आहा कालवा चायची खूप गरज असलेली म्हाका सो आमी चिकन विंग्स घेतला आणि कालवा फ्राय कालवा तरी खावकूच ना खूप तेंप जालो कालवा खावकूच ना हांवें आयज खावया म्हटलें कालवा हय उत्साही अशा वातावरणात स्वयंपूर्ण गोय सारस गोटी हा भितर गोटी सोडा स्वयंपूर्ण गोवा कितले 20 रुपया 2024 सावका तोडा बरं मारशी गोवा राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत एक सुंदर असा उपक्रम आहे गोटी सोडया ना कळ्ळें म्हाका गोटी सोडा गोटी हा भितर हा भितर गोटी आसा स्थानिक कारागिरांच्या बरें हा सक्षमीकरणासाठी एक दोन घे न्ही उद्योजकता आणि शाश्वत अशा उपजीविका चिकन विंग्स विथ पेरी पेरी सॉस हे आसा चिकन विंग्स विथ पेरी पेरी सॉस तुम्ही हॉट आहा थंड जायसर रावचें पडटलें आमकां बरें पळय 1 2 3 पिसां गरम मसाला खूप गरम आहे सॉस सामकी टेस्टी आहा खावंक पळय गरम मारा असं मसा हांगासर तुमी येवया स्टॉल फूड स्टॉल नंबर 4 हा हांगासर येवन न्ही तुमी चिकन विंग्स ट्राय करात बेस्ट हा सो हें आसा कालवा फ्राय 7 गरम मसाला द्या बरं मसाला बरा बरें आसा सो हांगासर न्ही सगळें हें आहा ज्वारी भाकरी चिकन मसाला मिसळ पाव बी सगळें खूब आसा हांगासर सो हांगासर आमी घेतला एक बांगडा कटलेट सो हांगासर दाखय हांगासर न्ही सगळें आहे पळय तू गायत्री पळय गायत्री खंय गेले बरें आसलें कटलेट बांगड्याची कटलेट टेस्टी न्ही हय बरें आसलें 50 रुपया एक बरें कसले कटलेट कशे हे खुब्यांचे हे चिकन कितले येता एक प्लेटीन 100 रुपया एक शिवनाथ बॅग सामकें हेवी जालें खूब शॉपिंग केलां हांवें म्हणलें शिवनाथ मातशें धर म्हटलें म्हाका तें खाना घालून न्ही सामकें दुखपा लागलें सारकें हात शिवनाथ बरीच आसलें बॅगान
तर झाले आमचे कॉटन फॅब आणि सारस दोन्ही पोवन ओके बरें आसा हेज्या लास्ट केन्ना तरी हांव येयल्लें पळय सारसान बरें मातयेचें आयदन बी आसलेलें दिस टायम कांय ना मातयेचें आयदन बी तशें कपडे आसा बरें आतां पिनाका ऋत्वीक सो तुमकां हांगा दाखयता हांवें कितें घेतलें व्हडलेंशें कांय ना तो असलें न्ही खूब जाणां घेताले गोली सोडा म्हणून गुडी ना भितर नाका रे गोली सोडा म्हणून खूब जाणां घेताले सो हे 20 रुपया एक असले न्ही 4 घेतला पान घेतलं पान ओके ते जाले मागीर राव ऋत्वीक मागीर हांगासर न्ही हांवें म्हाका एक बरेंशें सँडल म्हणूं शकता न्ही शिनात सँडल ब्लॅक कलर कित्याक ते ट्रेडिशनल वेराक न्ही ते खूब बरें दिसतले ते पडले म्हाका 500 रुपया राव शिनात सो म्हणटा हांगा दाखयता आनी घरांनी वचून ब्लॉग एंड बीन करना सो हे पळयात असले न्ही बरें बरें आसा वो झुमका बीन असले बरें बरें आहा आनी हांवें न्ही हे घेतला इतलेंच ड्राय ग्रेप्स काळे द्राक्षा सुकलेले एक्चुली बरें हें खावपा भुरग्यांक बीन फ्रेंड्स बरें आहा हे तरी हे एका हे मेळटा भितर हे आसता एक मार्बल धाकटोसो ओतून ना धाकटे आमी ते पिताले एक सोडा कशें आसता भितर मार्बल आसताले ओके शू गोटी- गेल्लो गोटी सोडा. गोटी सोडा सो शू गेल्लो पयलीं थंयसर घेवपाक मागीर खूब जाण लोक येयले घेवपाक न्हू ना Yeah. कित्याक इतले भोंवन न्ही टायर्ड जाता सामके मागीर ते थंड कितें पिवंक दिसता ओके सो तुमी यात 15 तारखेर लास्ट आसा बरें घेवपा सारकें आसा झाडां प्लांट बीन आसा बेडशीट चुडीदार साडयो बिडयो सगळें आसा एक तुमी येवन रावंड मारपाचें ओके सो हें इतलेंच हांवें घेतलां दाखयलें तुमकां हांवें ओके तर चला हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता आवडलो व्हिडिओ जाल्यार लायक करात शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय बाय म्हण रे ऋत्विक बाय आई लव यू फ्रेंड प्लीज यू कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल चला बाय